नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मिन आम लायंग सध्या भारताच्या औपचारीक भेटेर आसात. तांणी आयज नवी दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊसांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. दोनूय देशांचे संबंद उंचेल्या पांवड्यार व्हरप तशेंच दोनूय देशां मदीं रणनीती भागीदारी अदीक घटमूट करपाचे दिकेन चर्चा जाल्ल्याची म्हायती आसा. उत्तर उदेंत भागाची सुरक्षा एक्ट ईस्ट हे संकल्पनेक अदीक वेग दिवप ह्या सारकिल्ले मुद्दे चर्चेन आयिल्ल्याचे कळटा. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण मंत्र्यांची बसका नवी दिल्लींत जाता. हातूंत भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच ऑस्ट्रेलियाचे उपमुखेलमंत्री आणि संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स हांचे मदीं म्हत्वपूर्ण चर्चा जाली. दोनूय देशां मदीं फुडाराक रक्षा भागीदारीच्या संदी विशीं चर्चा जाली. ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी येता त्या कांय वर्सांनी दोनूय देश नव्या उत्साहान आनी अदीक वेगान एकठांय येवन द्विपक्षीय संरक्षण संबंद अदीक घटमूट करपाचे दिकेन वावुरतले अशी आस तांणी उक्तायली. We work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defense relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defense partnership. ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारत सरकाराची तुस्त केली. संवसारीक मळार अस्थिरता आनी आव्हानां मुखार आसतना भारताबरोबर ऑस्ट्रेलियाची रणनीतीक समज पयलींच्या परस आतां अदीक घटमूट जाल्या अशें रिचर्ड माल्स हांणी सांगलें. As you said, today we meet on the 5th anniversary of the comprehensive strategic partnership. And we're deeply grateful to your government, to Prime Minister Modi and his leadership, which has seen the relationship between our two countries move to a completely different level. You know, the world is a challenging, a volatile and unpredictable place. And in this moment, we feel we have never had more strategic alignment with India than we do now. इतल्या मजगती ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण मंत्री रिचर्ड माल्स हांका गार्ड ऑफ ऑनर दिवन तांकां येवकार दिलो. उपरांत तांणी झुजा स्मारकाचेर वचून सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय पर्यावरण वन आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. ह्या भेटी मजगती गोंयचो शाश्वत विकास आनी हरीत विकास ह्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. राज्याच्या पर्यावरणीय समतोलाबाबत विकासान गती दिवपा खातीर आवश्यक ते उपाय आनी भविष्यातल्या संदी विशीं दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जाली. आदले आमदार मिकी पाशेको हांणी काँग्रेस फुडारी दिनेश गुंडू हांचे 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसची तिकेट दिवपाच्या बदल्यान पक्ष निधीच्या नांवाखाला पयशांची मागणी केल्ल्याचो गंभीर आरोप केला. ही चर्चा चालू आसतना गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हे लेगीत हजर आशिल्ले असो दावो मिकी पाशेको हांणी केला. ह्या प्रकरणाचो उल्लेख करत गिरीश चोडणकार हे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आसतना आपूण काँग्रेसीक कसलेच तरेचो पाठिंबो दिवचो ना अशें मिकी पाशेको हांणी स्पश्ट केलां. सध्याच्या भाजपा सरकाराच्या विरोधान लढपा खातीर तिसरी आघाडी उबी करपाचो आपूण यत्न करतलो अशी घोषणा लेगीत मिकी पाशेको हांणी ह्या वेळार केली. स्टेटा इलेक्शन जाता एका डेप्यूट कोताय कलेक्शन फूल सिंग तिकेटीचेर मागीर जेव्हा मनीस 5-5 करोड दिवन तिकेट घेता त्या इलेक्शना टायमार इलेक्शना मागीर वेळार पार्टीचो फंड म्हणजे 20 लाख धाड. आता 20 लाख आनी इंटरमिडिएटर आहा तेकडच्यान तो धाडप म्हणजे पार्टीन 20 लाख धाडले तुका म्हणजे हे आतां पार्टीक हिंगा 5 कोटी दिले म्हूण ते दिसती पडटाय पूण 20 लाख दिले म्हूण ते दिसती पडटा कित्याक पार्टीन धाडले 20 लाख. सो हे कर्तुवा आयज ही चल्ल्या. ह्या मनशाक परत डेप्यूट केले काय प्रेसिडेंट म्हणून काँग्रेसाचो. ह्या कामाक लागून आमकडे 40 मतदारसंघांनी 40 आमदार जावपाक रेडी आहा कॅन्डिडेट रेडी आहा म्हणून हेणे ऑलरेडी हूक घालून दवरलो आहा सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन रेडी करून दवरलो आहा कोणाक कितें करपाचें कितको घेवपाचें. आयज गरज आहा एक थर्ड फ्रंट एक
एक फुडसरून एक बरी एक एकठांय सगळे वेगळे वेगळे पार्टी एकठांय जावन बरे भाशेन इवन ते ग्रूप आहा ते फुटोन तर एकठांय जावन एक मतान तर फुडें वचत जाल्यार आमी कितें करूंक शकतले, बदल हाडूंक शकतले, नाजाल्यार ह्या आयची कर्तव्य चलत ते भाशेन पॉलिटिकली सर्कलांक पॉलिटिकल पार्टीनी म्हाका दिसता कांय बदल हाडपाक आहा म्हणून गोय भारतीय जनता पक्षान 2027 विधानसभा वेंचणुका पयलींच अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबजावणी करपाची मागणी मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे केल्या. हे विशींचे निवेदन तांणी मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर केला. या निवेदनात भारतीय वेंचणूक आयोग आणि केंद्र सरकारान मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया बेगोबेग पुराय करची अशी मागणी केल्या. तशेंच गोंयच्या आदिवासी समाजाक विधानसभा पावंड्याचेर योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मेळचे हे खातीर आवश्यक ती कारवाय करची अशें भाजपान सांगलां. आणि निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा, सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा, गोवा एसेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्ट्रल प्रोसेसचो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचें इलेक्शन कमिशन मेळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आता 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा एसेंब्ली इलेक्शन, त्या एसेंब्ली इलेक्शनाक आमचे एस टी भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक, चीफ मिनिस्टर तशेंच सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनाक तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनाक कोऑर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे एस टी रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचें मागणी केलां. आनी एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो आसा. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांणी कलम 39 बेगीनूच भायर उडयतले अशें आश्वासन कारापुरांतल्या निर्देशनाक बशिल्ल्या नागरिकांक दिले. फाटले 57 दीस कारापूरचे लोक एका व्हडा वचणूक प्रकल्पा आड निदर्शनात बसल्यात. तांची अरविंद केजरीवाल हांणी आदल्यो दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी मालेना, आमदार क्रूज सिल्वा आनी हेर समर्थकां सयत भेट घेतली. आम आदमी पक्ष थळाव्या बरोबर आसा आनी 2027 वेंचणुकेन जर सत्तेर येवपाची संद मेळ्ळी जाल्यार गोंयकारांच्या हिता खातीर वावुरतले अशें उतर आम आदमी पक्षाचे फुडारी केजरीवाल हांणी दिले. सेक्शन 39A के तहत इसी किस्म के पूरे गोवा के अंदर कई परमिशंस दिए गए. केवल और केवल ये बिल्डर्स की सरकार है, ये कॉलोनाइजर्स की सरकार है, पूरे गोवा को बर्बाद करने में तुली हुई है. खूब भ्रष्टाचार हो रहा है सेक्शन 39A के तहत. मैंने इन लोगों को ये आश्वासन दिया है और ये भरोसा दिलाया है, विश्वास दिया है, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करने वाली. आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए जम के. कुछ महीने रह गए हैं चुनाव के, आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए. सेक्शन 39A को स्क्रैप किया जाएगा और सेक्शन 39A के तहत जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी स्क्रैप किया जाएगा. सध्या हवामान पूर्व मॉन्सूनांतल्यान मॉन्सूनाच्या दिकेन वता ताका लागून हो बदलाचो काळ आसा. सध्या वातावरणात बरेच बदल जाणवतात अशी माहिती भारतीय हवामान विभागाचे वैज्ञानिक आणि मुखेली नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी दिली. 1 जून मेरेन केरळान मॉन्सून अजून पावूंक ना, पण फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी केरळान मॉन्सून दाखल जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताचे उपरांत गोंयांत लेगीत पावसाचो नेट हळूहळू वाडपाची शक्यताय तांणी उक्तायल्या. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 1 आनी 2 जूनाक गोंयांत ग्रीन अलर्ट आसा जाल्यार 3 आनी 4 जूनाक येलो अलर्ट जारी केला. जोगलाटा सयत नेटान पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. अभी तक केरला के आज 1 जून 2026 में केरला के ऊपर ऑनसेट ऑफ द मानसून अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है. वो अगले 3 और 4 दिन में एक्सपेक्टेड है. जो डेट कंफर्म डेट है वो आपको बुलेटिन माध्यम से हम बताएंगे. उसके बाद ग्रेजुअली जो रेनफॉल इंक्रीज है वो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद अपने रीजन गोवा रीजन के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा. एंड जो ये डिस्कम्फर्ट है अभी जो महसूस हो रहा है वो ग्रेजुअली कम होता है. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.